मोर्ल्या 70 वाठारांत एका 6 वर्साच्या चेडवाक जिवेशी मारपाचो प्रकार घडलो। मोर्लेच्या चिरेखाणी आशिल्ल्या मजुरांचे वस्तेत घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून मोर्ल्या तशेंच केरी वाठारांत बोवाळ पडला। चेडवाच्या घरा शेजाराक रावपी एका तरणाट्यान चेडवाचो आवय बापूय घरांत नासतना ताका उखलून व्हेले। उपरांत चिरेखणीर व्हरून ताचे तकलेर फातर मारून ताका जिवेशी मारपाचो यत्न केलो। पुलिसांक जखमी अवस्थेत ही चली एका काजीपोना सापडली। ह्या प्रकरणात पुलिशेन गोलू ठाकूर ह्या दुबाविताक अटक केली। मोर्लेच्या चिरेखणीचेर काम करपी मजुरांच्या लोकवस्तीतली एक चली काल रातीच्यान गायब आशिल्ली। चेडवाचो आवय बापूय चिरेखणी वयल्यान जेन्ना घरा आयलो तेन्ना तांकां चेडू घरात दिसले ना। ताका लागून तांणी सोद वावर चालू केलो। निमणे कडेन वाळपय पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंदयली। कागाळीच्या आदाराचेर पुलिशेन लोकांची चौकशी सुरू केली। चेडवाच्या घरा शेजाराक रावपी 5 जाणांक पुलिशेन ताब्यात घेतिल्ले। हातूंतल्या एकल्यान चेडवाक जिवेशी मारिल्ल्याचे पुलिसांक सांगले। उपरांत पुलिशेन 4 जाणांक सोडून दिले। मोर्ले 70 हांगासर एका 6 वर्साचे चलयेचेर खून करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आणि ते सध्या गंभीररित्या जखमी असून गोमेकोत तेचे उपचार सुरू आसा। ह्या प्रकरणाची माहिती अशी की मोर्ले 70 हांगासर एका चिरेखाणीचेर काम करपी मजुराच्या चलीचेर ह्यो अतिप्रसंग जाल्लो आसा आणि जेन्ना हे मजूर काम करून जेन्ना घरा आयलो तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की आपले चली घरान ना आणि तेन्ना तेंच्यांनी तेचो शोध मोहीम सुरू केलो। ते सोदून बी तेन्ना ते सापडना तेन्ना तेंच्यांनी वाळपय पुलिसांन येवन कागाळ नोंद केली। ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी ताबडतोब त्या चलीचो शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो आसता तेंचे शेजाराक आसलेले संशयीत म्हणून 4 जाणांक ताब्यात घेतलो आणि ह्या वेळार चौकशी केली आसता एकट्यान सांगलें की आपूण तेजे अपहरण केलां आणि ताका मारलें अशें म्हणून। तेन्ना ह्या वेळार वाळपय पुलिसांक कळ्ळ्या नंतर तांकां तिगांक सोडून दिलें आणि ताका ताब्यात घेतलो आणि त्या चलीचो शोध घेवपाक सुरवात केल्या नंतर जिद्या पोलिसान रातच्या 8 ह्या चौकशीक सुरवात केलेली। ह्या वेळार ज्या जागो त्या दुबावितान सांगलेलो त्या जाग्यार वचून पोलिसांनी त्याचे चलीचे शोध घेवपाचो प्रयत्न केलो पुणून शोधून बी ते मेळोना। ह्या वेळार पोलिसांक लक्षात आयलें की तो पोलिसांचेर दिशाभूल करता। ह्या वेळार पोलिसांनी तेजी आनीक कसून चौकशी केले तेन्ना त्यांनी सांगलें की आपूण तेजे पयलीं ताका तकलेर तेजो फातर मारलो आणि ताका जखमी केले आणि ताका मारले आणि ताका व्हरून रानान उडयले आसा। ह्या वेळार पोलिसांनी सांगल्या नंतर पोलिसांनी आणखीन चौकशीचो यंत्रणा आसली ती वाडयली आणि रातभर तेजो शोध घेतलो। ह्या वेळार एका जंगल भागान ती चली सापडलेली आसा। सकाळी ते चली मेळिल्ले आसा 8 सुमार। ताका लागून कळटा की रातभर ते चली जखमी अवस्थेत तळमळटाले। एक 6 वर्साची चली असल्या कारणान सगळ्यांक अशें वायट दिसता की एका 6 वर्साचे निष्पाप चलीचेर ह्यो अतिप्रसंग जाल्लो आसा। वाळपयच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।